मेन म्हणजे प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर जाका आमी म्हणटा. आमकां प्रिवेंशन जावपा खातीर आमी सगळ्यांनी काळजी घेवपाक जाय. आतांच म्हणपाक लागला की आमी नॉट ओन्ली द टुरिजम कॅपिटल, आमी डायबेटीक कॅपिटल जावपाक पावल्ले आसा. आमकां सगळ्यांक अवेअर जावपाक जाय. पयलींचो एक रिपोर्ट हांव वाचतालो विथ ऑलमोस्ट 65% ऑफ द पेशंट्स डायबिटीक जावपाक लागली. एवरी अल्टरनेट डे घरान एक पेशंट मेळपाक लागलेलो आसा. आमी घरांतच ट्रेनिंग करपाक सुरवात केली. आमी हाल्ली कॅम्प करपाक सुरवात केला जाल्यार प्रत्येक कॅम्पान 100 लोकांनी जर तपासले जाल्यार नवीन 16 तरी पेशंट मेळटा. रुटीन आसलेले न्ही, नवीन 15-16 केसीस डायबिटीकचे मेळपाक लागलेले आसा. इट इज व्हेरी डेंजरस बिकॉज ऑफ द लायफस्टायल आसतली, बिकॉज ऑफ आवर हॅबिट्स आसतल्यो. कारण आमकां खरें खावन पिवन सुशेगाद तसो न्हिदपाची ती संवय आसा. सगळ्या जाणांनी म्हाका दिसता एक्सरसायज करप गरजेचें आसा. म्हणजे आयुर्वेदात सांगलेलें आसा दिनचर्या आनी ऋतुचर्या फॉलो करा. आमी दिनचर्या आनी ऋतुचर्या जर फॉलो केली दीसभरात जर आपूण कितें कितें करचें, कितें खावचें आनी खंयच्या ऋतूंत आपूण कितें खावचें आनी कितें एवॉयड करचें, जर 2 गोश्टी फॉलो केले जाल्यार म्हाका दिसता जसो शेखर सरकार आसता ताका सांगल्यार ते फॉलो केले जाल्यार आमी हेल्दी उरपाक शकता. म्हाजी सगळ्या समेस्त गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा की आमकां टुरिजम कॅपिटलूच जाल्ली जाय, आमकां डायबेटीक कॅपिटल जाल्ली नाका. म्हणून सगळ्या जाणांनी आपल्या जिवाची काळजी घेवची आनी फीट रावचें. म्हणजे मोदीजीची मॅसेज आसा फीट इंडिया मुवमेंट. इट इज ओन्ली फॉर